मिसाचे पेटेक सुरवात दिवंक आमी सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. कालोकाची सांत तेरेझान हार्वर्ड युनिवर्सिटीन उलोवप करतना अशें म्हणलें, भाग्यवंत जावप म्हणल्यार न्हय थोड्याच जाणांक वो कांय खास मनशांकूच, पण भाग्यवंत जावप सगळ्या मनशाची जबाबदारी. भाग्यवंतपण दोर बावतिझम घेतलोल्या क्रिस्तांवांचें आपोवणें. आयचो विशय पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मोडातावन उपजोतात म्हूण आमकां सांगता. मीस पवित्रतायेची जोर. हेच जोरींतले पिवूंक आमी आयज आयल्यांत. तशेंच आयज आमच्या महादोन प्रांतांत समाजीक प्रेशित्याचो आयतार. एका मनशाचें भाग्यवंतपण ताणें मेळोवन घेतिल्लां. शिकोवणाचेर दवरलोलें ना, पूण ताणें केल्ल्या दोयाड कोन्याचे कोळायेन दवरलोलें आसा म्हूण पवित्र सभेची समाजीक शिकोवण आमकां सांगता. पवित्रतायेची बोरती घेवन आमच्या समाजीक कार्यांतल्यान पवित्रपणाची गोवायकी आमी दिवंक ह्या मिसांतल्यान उजवाड आनी बोड घेवया. बाबा भयणो, पवित्रपणान जिवंक, भाग्यवंतपणाचें जिवीत आपणावंक आमची दर एकल्याची जबाबदारी. आनी हें पवित्रपण आमच्या घोराब्यांत आनी घोराब्यांत रावतल्या घोव बायलां, आवय बापाय, भुरग्यां सगळें दिसती पडोंक जाय. पूण जायती फावटी पवित्रपणाचें जिवीत आमी पयस केलां. भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी आपणावंक ना. हें आमी वांटो घेतना आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसण्या मागून म्हणया, हांव पातकी सोदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच मारमारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kagutku, somia kagutku,
सर्पोद्वेदार आणि सासनाच्या देवा तू मोगणीत मोवाडाईचो बाप तुझे लागी मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चोड आनी ताणी आशिल्ले परत चोड तूं दिताय तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां बोगस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवटचो लोयता सासनाच्या सासना आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसलोलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली
सांगातीन करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनी वेली सगलीं जनावरां आनी अंत्रोला वेली सगलीं सुकणीं रोचलीं. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवन सर्वेस्परान तांकां आदावाशीं हाडलीं. दर एकाक आदाव नांव दितलो आसलो. तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगल्या गोरवांशीं मोनजातींक, अंत्रोला वेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी मोनजातींक आदावान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेलूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान आदावाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदावा तावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदावाशी हाडली. तेन्ना आदावान म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोराचे तावन तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकवटतलो आनी ती दोगांय जनां एकूच कूड जातलीं. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतर हें. देवाचे कर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगल्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालून परतून म्हणुया. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालून. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं, सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालून. तुज्या घरांच्या वण्टी भितर सुफोल दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. सबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालून. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना टावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पोर आमचेर आशिर्वाद घालूं. हेब्रावांक बरयलेले चिटेवेलें वाचप. बाबा भयणानो, देवदूतां परस मातसो ल्हान जाल्ल्यांक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पडझडान बोल्लोलो आमी पळयता. देवाचे उदार कशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायत्या पुतांदुवांक वैभवांक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेक तांकां चलयताल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयले कोश्टांक
वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटच पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुळान ताण उपसता. ह्याच खातीर ताणें आपल्या भयणांनी भाव भयणांक म्हणूंक तोलोचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुनायक पावता. Sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमची सवय आसू. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजू कोसाक लावंक जेजू कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? जेजून तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडणेचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोज्या दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोसणेच्या ओरुंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक भुरग्यांक जेजू सरशी हाडटालो. सिसांनी तांकां खोरायेन परतिली. हें पळोवन जेजू चावलो आनी जेजून तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेयना तो तातूंत भितर सरचोच ना. उपरांत जेजून तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणो, पिटर आनी सेंड्रा हांची ही खबर. खूब तेंप दोगांय मोगान आसली आनी शेकी खासदार जाता. आपलो नवो घोराबो घडटा आनी देव तांकां दोगां मोगाची भुरगीं फावो करता. भुरग्यां सांगाता, दोगांय घोव बायलां,
मोगान एकवटान बरेपणान जियेता. पूण सुमार 5 वर्सां उपरांत ह्या तांच्या घराब्यांत वादळ मोडा सुरू जाता. पिटर सेंड्रा दोगांय एकामेका लागीं झगडटा, एकामेका लागीं उलोयना, एकामेका बरोबर भोंवना, एकामेका बरोबर जेवना खायना, एकामेका बरोबर न्हिदना, रावना. आनी एकामेकाचो राग जायते फावटी ह्या भुरग्यांचेर काडटा. तांकां तापयता, तांकां मारता, बुडयता, तांकां रडयता. आनीक दोगांय एकामेकाक डायवर्स दिवंक ही तांची परिस्थिती जाता. आनी असल्या वेळार एक राती सेंड्रा हो आपलो घराबो वादळ मोळाक सांपडला आनी ताचो प्रभाव आपल्या भुरग्यांचेर पडटा तें पळोवन ओलोत्री मुखार धिमी घालून तें देवाक उलो मारता. आनी देवाक उलो मारतना म्हणटा, सायबा आमच्या आदाराक पाव. आमचो घराबो वादळ मोळाक सांपडला आनी आमच्या घराब्यांत वादळ मोळा उपरासल्यात ती म्हाका लागून हांव कारण जाल्यार म्हजे वाटेन कितें चुकता तें म्हाका दाखय. आनी अशें देवाक मागणें करतना तिच्या दोळ्यांतल्यान सगळीं दुखां व्हांवता. आनी देवूच कांय कांय चुकी हे वेळार तिच्या मोतीन हाडटा. आनी असल्या वेळार आपल्या हातान पेन आनी पेपर घेवन आपल्या घोवाक एक ल्हानसो नोट, एक ल्हानशी चीट तें अशें बरयता. म्हज्या मोगाळ पिटर, ह्या आमच्या घरान ही वादळ मोळा येवंक हांवूच जावन आसा कारण. हाका लागून हांव तुका सदांच मान रेस्पेद दितली. तूं सांगता ती हांव चित दिवन आयकतली आनी करतली. हांव तुज्या आनी म्हज्या घरच्या मदें अंतर करची ना. तूं टीव्हीचेर न्यूज पळयता तेन्ना म्हाका सिरियल पळोवंक जाय म्हूण हांव जीत करची ना. फोनाचेर मोबायलाचेर दुसऱ्या लागीं हांव चड वेळ उलोवची ना, चड वेळ चॅटिंग करची ना. म्हज्या भुरग्यांचो भार हांव सगळो तुजेरूच सोडची ना. आनी गरजे भायर घरांत हांव देस्पेज करची ना, बेश्टेच पयशे मोडची ना. हांव तुजी मोगाळ गोरकांत सेंड्रा. आनी मेजार आसलेली ही चीट ओ नोट वाचून पिटराच्या दोळ्यान दुखां येता, सगळोच दुखां बरी जाता. आनी सेंड्रा सोशी वचून आपल्याय सोबेन घडटा त्यो चुकी तिका सांगून आपुणूय ह्यो चुकी सुदारतलो म्हूण तिका भास दिता. आनी घोट वेंग तिका दोगांय दुखांनी रडटा. त्या दिसातावन आपल्या भुरग्यांक सांगता, खुशालकायेन ती जियेता. ह्या वादळ मोडाच्या वेळार तिणें देवाक उलो मारलो आनी देवूच तांच्या आदाराक पावलो. बाबा म्हणून आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्या घोऱ्याब्यांचेर आनी घोऱ्याब्यांत आसलेल्या घोव बायलांचेर, आवय बापायचेर आनी भुरग्यांचेर नदर घालूंक आमकां हुस्कायता. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांगासर आमकां रचनेची खबर मेवता. देव सर्ग आनी संवसार आनी सर्गा संवसारांत आसलें तें सगलें रचल्या उपरांत शेवटी देव दादल्याक रचता, आदावांक रचता. पूण आदाव एक चलो आसलोलो आनी
देवूच म्हणटा दादलो एकटो आसलेलो बरें न्हय, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. आनी आदामाक देव न्हीद घालून ताचीच बोर काडून एक बायल तयार करता. आनी बायलेक पळोवन आदाम खुशाल जाता आनी म्हणटा शेकी ही आसा म्हज्या आडाचे आड आनी म्हज्या मांसाचे मांस. तिका नारी म्हूण तो नांव दिता. भावनो हे तरेन देव आदाम आनी एवेक रचता. आनी हे घडयेंत तांकां दादलो आनी बायल करता. तांचे वरवीं घरा बोगडून हाडटा. ही जावन आसलेली देवाची येवजण. दादलो आनी बायल दोगां खरी ती पूण लग्नाच्या संस्कारान एक जाता. दादल्याक आनी बायलेक रचून मनीसकूळ देव श्रेष्ठ करता. आजच्या शुभ वर्तमानांत फारिझेव जेजू कोसाक लावंक सोदता. लग्न मोडणे वयर जेजूक विचार करता. गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता आनी जेजूच तांकां परत विचार करून म्हणटा मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला. आनी ते म्हणटा मोइजेसान लग्न मोडणेचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. आनी असल्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम मोइजेसान बरोवन दिलो. पण रोचणेच्या औरंबाक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. तांकां एकवटान जिवंक आज्ञा दिली. आनी बाबा त्या उपरांत जेजू सुपुल्ल्या भुरग्याची खबर करता. आवय बापूय आपल्या भुरग्याचे जेजून आशिर्वाद घालून तांकां जेजू सरशी हाडटा. आनी असल्या वेळार जेजूचे सीस तांकां खोरायेन परतिता. आनी असल्या वेळार जेजू चावता म्हणटा सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाका. बाबा भनो आयच्या दिसा आमी दोन चिंतना आमच्या मोतीन घेवया. लग्न जिविताचे पवित्रपण आनी भुरग्याचे व्हडतेपण. हेच आयची वाचपां आमकां नियाळ करूंक उलो मारता. लग्न जिविताचे पवित्रपण आनी भुरग्याचे व्हडतेपण. लग्न जिविताचे पवित्रपण. लग्न जिवीत जावन आसा आमचे पवित्र सभेचो एक संस्कार. देवान तो घडला. आनी लग्नाच्या दिसा दादलो आनी बायल चेडो ओ चेडू सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विश्वासी रावतली आनी सगळ्या आपल्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करतली म्हूण देवा मुखार एकामेकाक भास दिता. हें जावन आसा लग्न जिविताचे पवित्रपण. एकामेकाक विश्वास रावूंक आनी सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक. पूण आतांच्या काळार आमी नदर मारीत जाल्यार हे लग्न जिविताचे पवित्रपण बिगडत वेता. कित्याक घोव बायलां मदें आतांच्या काळार विश्वासीपण ना, अविश्वासीपण, एकामेकाचो मोग ना. झगडीं झुजां, दुस्मानकाय, वेगळोचार आनी ल्हान ल्हान कारणांक लागून आयज ती दोशी जावंक सोदता, कुशीन सरूंक सोदता. पूण ओरोंबाक धांवन देवान तांकां एकवटान जिवंक फरमायला. म्हणटूच हें पवित्रपण जे लग्ना दिसा जिवंक तांणी एकामेकाक भास दिल्ली आसा
ते एकामेकाक विश्वासी रावन सगळ्या जिवितान मोग करून हें सांबाळून गरजेचें. आमच्या मदें जायतीं घोव बायलां आसतात आनी जायतीं जाणां लग्नाची 25 वर्सां समोर उमता, 50 वर्सां समोर उमता. कित्याक जी भास तांणी लग्नाच्या दिसा दिल्ली ती बरे भाशेन ती जियेतात. एकामेकाक विश्वास रावन एकामेकाचो मोग करून इतलीं वर्सां पवित्रपणान जियेतात. जायतीं जाणां म्हयनो 6 म्हयने 1 वर्स जाता म्हणल्यार दोशी जावंक वेगळी सुरूंक येवचिता. दुसरे सुवातेर भुरग्यांचें व्हडटेपण. लग्नाच्याच दिसा जेन्ना चेडो आनी चेडू एकामेकाक विश्वासी रावंक एकामेकाचो मोग करूंक भास दितना देवान दिल्लीं भुरगीं बाळां जेजू क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक ही भासावणी करता. आनी भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा भुरग्यांक भावार्थान ल्हान व्हड करूंक आनी जेजून शिकयल्या त्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही जबाबदारी भुरग्यां सगळें पाळटली म्हूण भास दिता. आनी जायतीं आवय बापूय हे भासावणेक घालती रावता, विश्वासी रावता. आपल्या भुरग्यांक मोगान आपुरबायेन देव बिरांतीन वाडयता. पवित्र सभेच्या संस्कारांनी भुरग्यांक बरे तरेन वांटो घेवंक आदार दिता. न्हूच संवसारी वस्तू तांच्या हातान घालता पूण देवाच्यो वस्तू तांकां शिकोवन देवा पेल्याच्या मोगान जिवंक तांकां आदार दिता. हें जावन आसा भुरग्यांचें व्हडटेपण. आवय बापायन ओळखून घेवंक जाय. आनी जायतीं जाणां हें भुरग्याचें व्हडटेपण ओळखून घेता. आयच्या शुभ वर्तमान हांवें पळयता आवय बापूय जेजून भुरग्याचे आशिर्वाद घालूंक तांकां जेजू सोयशी हाडटा. कितलो ह्या आवय बापायचो हुस्को. ही भुरगीं ल्हानूच आसतना जेजूच्या आशिर्वादान वाडलेली तांकां जाय आसलेली. आयजूय जायतीं आवय बापूय हे भाशेन भुरग्यां सोबे आपलो हुस्को, आपली जबाबदारी, आपलो मोग दाखयता. पूण दुसरे वाटेन आवय बापूय भुरग्यां सोबेन जायते वायट उणीत करता. कुसव्यान आसल्या भुरग्यांक मारून उडयता. भुरग्यांक फकत संवसारी वस्तू, संवसारी व्हडपण दिवंक वावुरता. देवाची वस्तू भुरग्यांक शिकोवंक, देवा सोशिली पयस करूंक जायतीं जाणां वावुरता. आयच्या दिसा आमच्या दर एकल्या घोऱ्या पासो देवाक आमी दिनवासुया. आमी ह्या संवसारांत आयल्यान जाल्यार आमच्या घोऱ्या वरवीं, आमच्या आवय बापाय वरवीं आनी आमच्या आवय बापायन आमकां जायते देवा वाटेन आनी पेल्या वाटेन शिकयला. दुसरे वाटेन आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां विश्वासीपणान मोगांची येता. तर आमचे घराबे पवित्र घराबे भाशेन पवित्र आमी करूं. घोव बायलांनी पवित्रपणान जिवंक आनी भुरग्यां सवय आपली जबाबदारी पाडूंक खेरीत भाशेन मागुया. थोड्याच वेळान हो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. आमच्या घराबे पवित्र जावं. आमच्या घराब्यांतली घोव बायलां विश्वासीपणान मोगान जिवंक. आवय बापायनी आपली भुरगीं जबाबदारेन भुरग्यां सवय पाडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. उबी रावया. हे वेळार सोबी माजार आमचो भावार्थ उच्चारण म्हणया. सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो. अकबार मरियेंतल्यान जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कुसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो ताका लिपिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांचो जिवंत जालो.
स्वर्गात चडलो सुखदार देवबाबाच्या उज्याक बसला थंयच्यान जिव्यान मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सन्मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कुळीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमच्यो गुरसो ह्या वेळार देवा हातान आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप आमच्या बिस्बान, सगळे याज्ञिकांनी, धर्मिकांनी, लौकिकांनी समाजीक प्रेस्टिजाये वरवीं पवित्रपणाचो उजोल दाखयल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारान आमच्या महादोम प्रांतान चलतेल्या समाजीक प्रेस्टिजायेच्या वावराक सगलो पातिमो दिल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्यान बावतिस्मा दिसा घेतलोलें पवित्रपणाचें आपोवणें केन्नाच विसरना जावं, पूण सदांच मनान दवरून दुसऱ्या खातीर तोकोनासतना वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या महादोन प्रांतान समाजीक वावर चलयतलीं खातीं आनी केरीत भाशेन कारितास गोवा पार्टीन 60 वर्सां इतलो वावर करीत आसात, तर ह्या खात्यांनी वावुरतल्या सगळ्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. Doyal Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भोवमोगाड बापा, पवित्रपणान भाग्यवंतपणाचें जिवीत आपणावंक तूं आमकां आपयता. आमच्या घराबे आनी घराब्यांतली घोव बायलां, आवय बापाय आनी भुरगीं पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुझ्या पवित्रोल्या मुखार बापा एकूच दोनोवो जेजू निर्मोल भुरगो तुजो, जेजू निर्मोल भुरगो तुजो. उंड्या भितोलिता कोन्यो तोशी जेजू सोबे सोगे किरकोल पाकी भुरगी तुजी, किरकोल पाकी भुरगी तुजी. कोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे देबे आमी, जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. कोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे देबे आमी, जेजूचे सादे आमी, जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायला तें बलिदान आमच्या हातांतले मानून तूं घे तुजे सेवेकी सोडवणेची पवित्र रीत समोर आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वोयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोद्विदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मोरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचे आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, nol barazo, solves por tu, Povit, 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 nol barazo, solves por tu. Sorganizo sarbozo, sarboja, voy boja, Organizo salvo, organizo salvo, voy boja, un sorghi, un sorghi, un sorghi, un sorghi, un sorghi, tu caso eso. Solves borrachina, solves borrachina, Solves borrachina, solves borrachina, un sorghi, un sorghi, un sorghi, un sorghi, un sorghi, tu caso hizo. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपले कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो तुका बापा दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून खास घेतली तुका बापा नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gute porgotuja Sumia Gesù Tuce morona mi somorota Tuce ponol জীবন বনামি porgota Tuja enyam ami
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेळ्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुज्या परसळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे दर एकल्याचे कुटुंब आनी कुटुंबांची येतली घो बायलो, आवय बापूय, भुरगीं बाळां पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान तांकां आदार मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रात आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां वगोस आनी आमकां ताणेन पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेजू देवाचो पूत खाना गांवांत लग्नाक हाजीर जावन लग्नाचें जिवीत पवित्र केलें. भुरग्यांक आपल्या वेंगेन घेवन तांकां आशिर्वाद दिवन भुरग्याचें व्हडतेपण दाखोवन दिलें. आमच्या काळजान येवन आमी पवित्रपणान जिवंक आमकां तो आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
तूं सोडीचे घोडसाणीचो उंडूक मोदेजाक तूं सोड आमच्या काळजाचो येसोदाका सादुकी राज आमचो तुजे विरेन आमच्या जिवन वचो एक फामील एक बाय तुज भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे वचून आतां तुज्या मेजार सोंपली गांव सोडगीचो उंडो आमचे आवडे एक फामील एक बाय तुज भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे वचून आतां तुज्या मेजार सोंपली गांव सोडगीचो उंडो आमचे आवडे केले तुजे आदार काळजां आमची आतां जियेताय तूं दोनूय आमी तुजी कुर्श्यो एक जाल्याव आमी कोणाक दाखोवप करूंक आमकां दोशी एक फामील एक बाय तुज भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे वचून आतां तुज्या मेजार सोंपली गांव सोडगीचो उंडो आमचे आवडे एक फामील एक बाय तुज भुरगीं आमी एकच फामिलीचे आमी सादे वचून आतां तुज्या मेजार सोंपली गांव सोडगीचो उंडो आमचे आवडे जेजू आमच्या काळजांत आयलोलो आसा आमच्या काळजांत आमच्या संगात रावता आमी आमच्या घराब्यांत घोव बायलां आवय बापूय भुरगीं बाळां पवित्रपणान जिवंक भाग्यवंतपणान जिवंक आमकां आदार दिता उगीच रावन एक काळजांत आयलेले जेजूक आमी दिन वासुया आर्गां दिवया वाखाणुया प्रार्थुया सरपदवीदार आमच्या मोगाड बापा आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां धादोसकायेन भरूंक आनी आमचें क्रिस्त जिवीत घोट आनी फळां देहीक साहूं दी आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सदपदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन
पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जियोंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या बोलान तुझ्या उजारोतम्या मोज्या ओनोन मायेचो तुझे मायेचो सगळ्या बोलान तुझ्या उजारोतम्या